नेल्लो कसो म्हण सांगल्यार आमी तुळव्यान सांगता पळय ताकाड बेच्चा म्हण तशें नेल्लो इल्लो असो बेच्चा मनीस. जास्मिन हुशार ना, जास्मिनाक उठून उबे रावंक बोल ना म्हणून हाका खारा रापण हाडून आयला तर दोग जाणां अशें धरला विषय काय होता ऍक्च्युअली काय ना हुशार आसा बाईक चडीचे ना पोलीस नाकाबंदी चलोवन आसा मुखार ॲम्ब्युलन्स येते आसा फाटल्यान जीप येते आसा रप्पा बॅरिकेड काडून ओगी 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 चकडा लोकेशन धाडचे आमी सकाळी वचून ते स्पॉटाक पावून आनी एक अर्द किलोमीटर पयस रावन दे मारे मूल एंडात न्ही नान तोच पावचे बोर्डान बले धरून ताका पळोवंक गोत्तू ना की तो मास्टर म्हणटा काही चीट कान घेवन पास जाल्लो मास्टर की गोत्तू ना. विल्सन कटेलाच्या लेखनेत हांव येवन लिरिक्स म्हाका जाय जाल्या प्रकार कोणाय करना काडूंक साध्य ना. एका दिसाची शूटिंगांत सगळ्या फिल्मांत ऑलवे आसा. त्या मुवीक म्युझिक करूंक आसा म्हणून गोत्तू नातले. तो अस्मिताय हिरो जाय गेल्लो ऍक्च्युअली विचारा ताचे हात पांय धरल्यात हांवें. जेनन बाई केल्यार प्रॉब्लेम ना म्हणून चिंता जास्मिनान वेल्यार प्रॉब्लेम जाता म्हणून. जर तर हांव पात्र करता जाल्यार म्हाका बास ती कॉमेड्राची जायची म्हणून. बाईक व्हरूंक पक्षी केर येता म्हणून बाईकाचो ओनर आयला तो मुखार रावला हाची टेक गेले डब्बा पडले. तो मनीस म्हणजे 1 म्हयनो उलो ना सादारणचे ताका नाटोवंकच नाटवना ते आमी कितलें बरें म्हण चिंता म्हणटा वण्णा म्हणटा पोर ताच्या काजारा दिसा म्हणलें काजार जावचें म्हणल्यार कालें म्हणल्यार काजार जावचें म्हणल्यार सदांय नावचें म्हणून हाचे रगत येवन त्या सांगा ती भियान ಎಂತ ಶೂಟಿಂಗ ಇಲ್ಲ 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 My dear father. काल मेलकिरणाच्या सर्वेक्षकांक म्हजो प्रणाम. हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगज. आयज हो व्लॉग इल्लो ब्राईट जावंचेर आसा कित्याक म्हण सांगल्यार आज कोडयाळचे पुरो स्टार्स आमचे सांगात हांगासर बसल्यात. कारण इतलेंच तांची माय डियर फादर मुवी ह्याच सप्टेंबराच्या 26 तारखेर मोकळीक जावंचार आसा आनी हाचो प्रिमियर शो हांवें पळयला देखून आज येया तांचे लागीं ह्या मुवीची गजाली करया. आज पयल्यान पयलें तुमकां हांव हांची वळख करून दिवंक शेता. हांगासर आसात नेल्लो बाब कोणी निर्मापक असं नसताना मुवी निर्माण केल्लो तो एक महासाधक तो ते सांगत आसत मानेस लॅन्सी तशेंच वनील वेगस हांची वळख तुमकां समेस्तांक आसतलीच. आमच्या कोडयाळाक एक ग्रॅमी अवॉर्ड हाडून दिलो तो एक महान संगीतकार तशेंच आमचे मारियाबाई हांगासर आसात. येया तांचे लागीं आज गजाली करया. तर तुमकां समेस्तांक हांव ह्या व्लॉगाक स्वागत म्हणटा. पयल्यान पयलें कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमचो प्रिमियर शो हांवें पळयलो. एक बरी मुवी कोंकणींत असली एक मुवी जायची म्हणून म्हजी एक आशा आसली आनी त्याच प्रमाणे एक बऱ्यांतली बरी मुवी दिवच्यात तुम्ही सफळ जाले. आतां देखून पयल्यान पयलें तुमकां चेपे उखलून हांव सलाम म्हणटा. देव बरें कर देव बरें कर. येस आता फर्स्ट सवाल तुका नेल्लो बाब ही एक रेड्या दावणाची बोडी काडून खाल्याक बसलाय तूं. ही कमळाची बोडी ऍक्च्युअली ही म्हाका मस्त लायक. हांव केदारा चिंतून आसलो अली एक बोडी म्हाका जाय खाणगे आज म्हाका लॅन्सीन गिफ्ट दिली ही बोडी. गिफ्ट दिली वय 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 हांवें चिंतलें खाल्यांक वता तू पब्लिक सांगता तुका गिफ्ट मेळ्ळें म्हणून चिंता ती बॉडी फाटल्यावर खराब करून न्ही हांवें चिंतलें खाल्यांक वता बोडी काडून बसला आमचे सगळे यात बोडी धर्मानंतर शूटिंगा वेळार साधारण सगळ्या पंगडाक आंबूड नो वेला ह्याच टायपार वेल्ले सिंबॉलिक जावन ही काणी गेल्या पूण लॅन्सीन चिंचना काही पार्टी दिता म्हणून. ओके ते म्हणना ते मागीर तुमी व्लॉग उपरांत कालेंकन खाण घेता तो हांव ना. ओके तर आता तुमची एक काणी 2 वर्सां आदी सुरू जाल्ली आनी हांगासर मोकळीकेच्या जाग्यार तुमी येवन पावल्यात. तशेंच लॅन्सी बाब तुमचो एक पार्ट ह्या मुवीन म्हाका बारीच बरो लागलो. एका विलन असो पार्ट पळोवंक बरे हिरो बरे दिसतात. विलन असो पार्ट करून कशें ओप्पाल्यात? नेल्लो म्हज्या तकलेर घाला सो कांय करून जावना काणगेचेच पडलो. पळय हिरो असो पार्ट करून आसलो विलन असो पार्ट म्हाका कालेंगेक नवेंच हांव. सो नेल्लो म्हणालो हे पटी तुका हर एक पटी तूं हिरो रोल करताय सो ह्या पटी तूं विलन असो रोल कर म्हणालो. कालेंगी नवेच विशय करया म्हण बघलाय कशें जाता गोत्तू ना कित्याक म्हळ्यार एक लीड रोल हांवें फर्स्ट टायम काडूंक असो मुवीनी धाकटे रोल केल्यात हांवें हाच्या पयलें पूण एक लीड रोल मेळटाना म्हाका चान्स सोडचे नाका म्हण जालें. तशें आसतना विलन्स रोलाक ओके केलें. ओके कित्याक म्हणल्यार तूं विलन असो रोल कर न्हू तुमी येदोळूच ते मुवीक तुमी जाय जालो न्याय दिला आमचो खंडीत जावन म्हाका गोत आसा. कित्याक एकलो हिरो कितलो इम्पॉर्टंट गे विलन असो रोल कितलोच इम्पॉर्टंट कित्याक विलन बरो जालो जाल्यार मात्र हिरोक रायसूंक एक अवकाश मेळटा म्हण सांगून आसतात. तशें बरी बरो तुमी रोल केला. तशें ह्या मुवींत नेल्लो बाबान तुमकां कशें पुरो टॉर्चर केला ताचे विशयान म्हाका इल्लें सांगतात की. पयले टॉर्चर ताणें म्हजे पुरो सेफ आउट केले ह्या मुवींत. ताणें एकच सांगलें म्हाका लॅन्सी तूं आज कसो दिसताय म्हाका मुवीन तसो दिसो नजो म्हणून. ओके
सो हांवें सांगलें कालंकारीचें म्हणून तुजें कार्ड पुरा काडीचें पूण आलो हांवें बारीक सांगलें कार्ड आसता काडूंक जायना मागीर म्हजी सोंडी कोणी पळोवची ना सो कार्ड काडूंक जायना म्हणें नाल्यार तुवें चेंजीस करचें नाल्यार जायना म्हणून सो वगेत रावलो जायत पळया म्हणलें ताच्या उपरांत मुवीचें शुटिंगाचो टायम आयलो कार्डांनी फुल्ल ट्रीम केलें आनी हेअरस्टायल पुरा 1990ची कशी आसा पळय ती सायडीक केली ताच्या उपरांत नेल्लूच्या मुखार येवन रावलो कशें आसा नेल्लो म्हणून ये म्हाका जाय आहलें म्हणालो सो तें एक थंय हांव स्टार्ट जाल्लें ताचे मागीर टॉर्चर म्हूण व्हडलें कांय नासलें कित्याक म्हळ्यार नेल्लो कसो म्हूण सांगल्यार आमी तुळव्यान सांगता पळय ताकाड बेच्चा म्हूण तशें नेल्लो इल्लो असो बेच्चा मनीस पूण आळे कोण इल्लेशे बेच्चे असतात मुखार वयले ते काळजां नितळ तशें म्हाका नेल्लो तेदाळ कांय ना कांय इल्लेशें टायम टू जावन आसता पूण मुखार मेळटाना परतून खांदार घालून जालें ए ब्रो तें काल जालें तें कशें तशें अशें ताळें तें उलोवन करनासता सो टॉर्चर म्हण कांय नासलें रोल म्हाका हांवें एक्सपेक्ट करूं ना म्हाका नेल्लोन रोल दिता म्हूण सांगल्लो पूण इतलो एक लीड रोल दिता म्हूण हांवें सोपणान पर्यंत चिंतूं ना कालंगी म्हजे थंय एक बरो सो दवर न्हू म्हाकाच रोल थोड्यांचो रोल प्रतिशी निश्चित केल्लो पूण म्हजो रोल स्टार्टिंगात हांव नेल्लोन काल हांवें चिंतलो की लास्ट म्हजो तोच रोल म्हाका कंटिन्यू केला कांय चेंजीस करूं ना थंय हांव जर्नी स्टार्ट जाली ताच्या उपरांत शेड्यूल एक हांवें सांगलें म्हाका सड्ड मुवींत दीस जायना ते एक सड्ड म्हळ्यार 3-4 दीस पॅर करियेत ताचे सड जायना म्हाका बिजनसा प्रॉब्लम जाता सांगलें आनी जायत म्हणलें वो काल विचारलें रे सांगलें रे पयलें जायत म्हणटा मागीर बरोवन दवरता तुका 15 दीस तुका 20 दीस ओके सो म्हाका एक दिसता 17 डेजाचे शुटिंगान बरोवन दवरलें फर्स्ट डे एक शुटिंगाक गेलो इल्लेशें नर्वसनेस म्हळ्यार फिल्मांत रोल कर मस्त टायम जाल्लो लीड रोल म्हणटा नर्वसनेस तितलें ग्रीप येवना फर्स्ट सीन सेकंड सिना उपरांत मुवींत इनवॉल्वमेंट मेळ्ळें ग्रीप मेळ्ळें कंटिन्युअस ग्रीप मेळ्ळें आनी आमकां मुवीच्या पयलीं एक वर्कशॉप काण गेलें त्या वर्कशॉपांत आमकां कंप्लीट मोल्ड करून दवरलें मुवी म्हळ्यार मोडूंक बारी हुशार मोडूंक बरें हुशार फुल्ल मोल्ड करून दवरलें आमी कशें एक्टींग करचें कालें करचें कितें करचें फुल्ल आमकां मोल्ड करून दवरलें तेंकां हिंगा आमकां हांगा बेस जावंक पावलें सो सेकंड आतां आमकां मुवींत ग्रीप मेळ्ळें तें ग्रीप फुल्ल कंटिन्यू जालें मागीर हांवें उडोवन सांगलें थगाड बेच्चा म्हणून एक सांगता वो मुवींत वो नेल्लो म्हणून आमकां बघूंकूच ना कित्याक म्हळ्यार इतलो कूल आसलो की मुवी स्टार्टिंगात एंड मस इतलो कूल आसलो की आनी विचारचें आहलें आमच्या MC दांतीन विचारचें आहलें नेल्लो तूं काल्या साहेब इतलो बदल्लाय ओ कितलो असो इतलो बरो जाला न्ही ते काल्याक गोत्या कित्याक म्हणल्यार उडोवन हांवें सांगतना सांगलें प्रोड्युसरच तर नासतना मुवी प्रोड्यूस केली शातिताचे म्हूण सांगून तशें ते बेच्चा कितलें आसलें रे ताणें एकल्यान कांद सगळ्या मुवींत थंय हांगा इल्लेशें मांड्यान सरताना इल्लेशें उलयला दिसताना सगळी मुवी बरी करून कूल कर हँडल करून येला कॅप्टन कूल म्हणल्यार एक हें दिव्येत खंडीत जावन ह्या मुवी खातीर खंडीत जावन ओके तर हांगासर आसात वनील बाब सो आमच्या नेल्लू बाबाचे काशा बावते आणि आमकां कोडयाळाक एक ग्रॅमी अवॉर्ड हांड दिला तरी एक कीर्तनका लाभता आणि या मुवीचें संगीत तांणी दिला सो तुमची जर्नी कितें म्हळ्यार तुमच्या दोगांयचे ल्हानपणाचे आनी पुरा उपाद आसतले खंडीत पूण हे ह्या मुवीक येताना हांगासर तुमची जर्नी कशी आसली तुमचे एक्सपिरियन्स कशे आसले इल्लें सांगतात घेवन म्हाका एक्चुली ह्या मुवीक म्युजीक करूंक आसा म्हणून गोतूं नासलें एक्चुली ओके कित्याक म्हळ्यार मुवी जाता म्हण खबर आसली म्हळ्यार पयले जावन म्हळ्यार नेल्लो थोडे सांगतलो आनी लास्ट डिसेंबरा पयले कोण हांव टिजर रिलीज जावचे पयले म्हाका टिजर धाडलें म्हळ्यार अशें आनी काल्याक धाडलां म्हणजे म्हाका गोतूं नासलें म्हळ्यार सो हांवें टिजर आनी पळयलें आनी इल्ले दीस उपरांत हांवें कॉल कर म्हळ्यार ताणेंच कॉल केलें काल सांगलें म्युजीक करूंक आसा टिजराचें ओके हांव करून धाडटा म्हणून मागीर म्युजीक करून धाडलें टिजर रिलीज जालें मागीर काल जाल्यार इल्ल्या तेंपा उपरांत ताणें स्क्रिप्ट धाडलो म्हाका म्हळ्यार स्क्रिप्ट वाचूंक म्हणून एक PDF फायलान सो म्हाका वाचचें म्हळ्यार जायना म्हाका सो हांवें डावनलोड करून दवरलो बट वाचूं नासलो म्हळ्यार फस्ट एक 2-3 पेज वाचून मागीर तशें दवरलें आनी वाचला की म्हणून मस्पटी विचारलें वाचला म्हण सांगलें सो ताचे उपरांत फस्ट ड्राफ्ट धाडले मुवीचे म्हळ्यार एडीट जाल्या उपरांत सो फस्ट कट काले आसा तें धाडन तें हांवें फूल पळयलें बसून आनी म्हाका कितलें अशें भोगलें कितें मुवी पळोवन म्हळ्यार तशें आसलें तें ड्राफ्ट आनी ताणें फोन करून विचारलें परत्यान पळयलें की पळयली म्हळ्यार काय म्हळ्यार ऑनेस्ट रिव्यूज दिले म्हळ्यार अशें बरें जालां पुरो म्हणून मागीर तेंत म्युजीक करचें सडाव गो तुमकां खंयचे एका मुवीचे जावन दी खंयच्या एका म्युजिकाचे कॉन्ट्रॅक्ट येता आसतना तुमी कॉन्ट्रॅक्ट नासतना खंयच्या दी काम करनात तशें कॉन्ट्रॅक्ट केल्ले एक्झॅक्टली आमी युजली काले मुवी काले म्हणे सायन करता तशे प्रकारे म्हणे प्रोसिजर आसता पण तातूंत कुटुंबा भितर मुवी जाताना आमी कालें करचें
थोडे पुढे बघता गे टेकन फॉर ग्रांटेड बघता म्हणून भाऊ रे तू कर रे म्हणून सांगून एक्झॅक्टली तशें जाला आतां सो पेमेंट मात कित्याक गोता मुवी खंडीत जो सक्सेस जाता म्हणून म्हाका गोत्ता आसा पेमेंट बरी येतले म्हणून खंडीत गोत्ता आसा चार्ज मात ओण्ण घाल जाय ते येताना मागीर पळया ओके तर हांगासर आसा आमची मारिया बाई आमच्या कॉमेडी कंपनीची एक बळवंत सांदो आणि आमच्या नेल्लो बाबा सो राईट हाडत म्हणून हांवें सांगित तशें म्हणटा मारिया बाई तुमी सुमार तेंपां तावन ह्या कॉमेडी कंपनी सांगात आसात आणि ह्या मुवीन एक ल्हान तरी एक बरो इफेक्टीव पात्र तुम्ही खेळलात सो तुमची एक जर्नी म्हळ्यार तुमी सुरूतावन म्हळ्यार मुवीचे एक कॉन्सेप्ट तांच्या मांड्याक येवंच्यो तो वळतावन ह्या मुवीच्या प्रमोशनांत जावन दी ते निमाणे मुशेर जाल्यार तुम्ही सांगत आसात सो ह्या नेल्लू बाबाक हँडल करचे कश्टांचे की ऍक्ट करचे कश्टांचे नेल्लू बाबाक हँडल करचे कित्याक म्हणटात कित्याक म्हळ्यार तो कालें टेन्शन जाता जाल्यार इमिडिएटली तसो राग मुजेर येता ताका दुसऱ्यांक जोर करूंक जायना ते हांव आसता एक ओके तो रप्पा राग मुजेर काडून सोडता तशें जाल्यार ओके मागीर तसो राग एका मिनिटास एका घडयेक मात्र मागीर मागीर आमच्या मदें खंय म्हळ्यार एक काले म्हणटात आजच्या ह्या ल्हान ल्हान स्क्रिप्टा विशयान जावं दे या हांव म्हळ्यार मुझे थोडे मिस्टेक्स म्हणजे थोडे चड स्क्रिप्ट बरयतना जावं दी आनी हांव कन्नडा टायपींग करतना जाल्यार थोडे मिस्टेक जाल्यार म्हाका सोदून तुका ते समो करूंक जायना की 4 फावटी सांगना न्ही जाल्यार बरें सिली थिंग्स हें करतलो मागीर एक्टिंगा विशयांत जाल्यार म्हाका म्हळ्यार पयलो रोल बरो नासता ताच्या प्लॅनिंग नासलें म्हाका रोल हें करचें मागीर कालेंगे एक चिंतून लास्ट रविना कडेन डिस्कस करून एक लास्ट फायनल एक आमचो रोल बरो येयलो म्हणजे लायक लास्टच म्हजो आनी बेन्ना मातसो हांव काल्याक म्हणटा गे म्हळ्यार तुमी सांगतना करेक्ट म्हळ्यार आदल्या फावटी पॉडकास्ट करतना ताणें सांगलें हांव सदांवत म्हणजे लागशिल्लीं मनशां कोण आसात पळय तांकां तांचे विशीं केदाळे उलोवंक विसरता म्हणून ती एक तांची गूण म्हणून दिसता म्हळ्यार हांव इंटरव्यू पुरा जावन भायर सरतना म्हाका बागला कडेन म्हणटा ओ त्या पॉडकास्टान हांवें म्हज्या बाबाचें नांव सांगोना म्हणून सांगूंक लागलो तशें म्हणटा आसतना तुमकां ह्या मुवींत मस्त लायक जाल्लें एक गडीत काले आसा जाल्यार आमचे शेअर करता जाल्यार मारिया बाई काही म्हणे तमाशे जाल्यात गी वा दुखीचे गजाल खाली घडल्या गी समथिंग लायक दॅट दुखीचे गजाली म्हणून काय ना बट आमी शुटिंगा टायमार मस्त एन्जॉय केला टेन्शन आसतलें मस्त टेन्शन आसतलें लोकेशनाचें टेन्शन आसतलें मागीर थोडें लोकेशन सेट जायनासलें पावसाचें टेन्शन मस्त टेन्शन आसतलें बट आमी एवरी लोकेशनार हर एका आर्टिस्टांनी एन्जॉय केला आनी आर्टिस्टांनी आमकां सांगलें आसा हर एका आर्टिस्टांनी आमी एक शूटिंग एन्जॉय करून केलें आनी फुल टेन्शनार कांय नासतलें ते एक जॉली जावन गेलें शूटिंग पिरियड आमकां मस्त बरी जालें ताचे उपरांतले आमकां मस्त टेन्शन्स आशिल्लें स्ट्रेस आशिल्लें आनी सदां सगळें टीम हांव प्रोडक्शन मॅनेजर ना म्हाका असं जावंक पुरो बट सगळे थिंग्स हँडल करणं तसो आशिल्लो सो ताणें कालें सांगलें हांव तें करनासतलें सोडल्यार हांव माथ्यार काडून घेवन खंयचें करूंक म्हणून वचनासलें तो कालें सांगता तें हांव करतलें इवन रवीन सपोर्ट आसतलो रविनान मस्त हेल्प केला रवीन एक्चुली रायट हँड रवीन नेल्लू बाबू आता आनी इतलें पुरो सांगलें न्ही निम्म अभिप्रायवेनु तप्पू 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 सांगलें पुरा सगळ्यांनी फस्ट मारियान म्हणलें पळय कालें पुरा एन्जॉय करनंत पूण इतल्या आघाताक पडलें की हांवें म्हणलें पळय पॉडकास्टांत एक एक्सिडेंट जाल्लें ताचें कॉलर बोन कट जाल्लें तोले पुरो गजाली चल्ल्यात आनी त्या दिसा आमी शूटिंग हांगाच बंद करया स्टॉप करया फिल्म म्हळ्यार गजाली आयल्यात सगळें बऱ्या रितीन जालां म्हणून सांगूंक जायना सगळें बऱ्या रितीन जाल्लें तर पळय आज आमकां ही यशस्वी मेळची ना आमी कितलें स्ट्रगल केलां त्या फाटल्यान कितले वावंट काडल्या त्या वावंटीचो फळ आमकां आज कितले प्रिमियर शोज जाल्यात तातूंत आमकां पळोवंक मेळून आसा स्पेशली हांवें सांगचें जाल्यार लॅन्सी भोवशे सिल्लेकान गेल्लो आसतलो ताचो रोल इतल्या मापान तो स्ट्रॉंग बिल्ड जावन येता ताकाय गोतून नासलें तोय म्हणटलो म्हाका जायना मागीर लास्ट एक एक्स्ट्रा एका दिसाचें शूटिंग आपयतना तो म्हणलो काल हाडलो तुवें म्हाका इतले डेट्स मात दिले अनिवार्य कारणाक एक आर्टिस्ट नासलो ते आनी एका टिमांत भोवशे ती गजाल येतली एका दिसाचें आपयतना ना नेलो म्हाका कशें जाता एक दीस येजी आनी आपयना तुका नेक्स्ट कित्याक कॉल करतना तो म्हणटा ना हांव मुंबय आसा तो चिंता हांव हाका शुटिंगाक आपोवंक फोन केला हांवें म्हणून मागीर वानिलाच्या विशयांत उलोवंक गेल्यार हांव चिंता भोवशा तुमचो वेळ बिलकुल पावना कित्याक म्हळ्यार म्हणजे बोंगो नाटक आतां हांव बोंगो नाटकाचें टायटल सॉंग नाटकाच्या 2 दिसां पयलें पर्यंत जावना हांवें ताका बरोवन दिता रे म्हणलें ट्यून कर रे म्हणून म्हाका बरोवंक की आमी प्रॅक्टीस बायकार कलांगण हांव घरा वचची जाल्यार म्हज्या जिवितांत फस्ट एका पदाक हांवें ताळो घाल्लो
कलांगणांत घरा वचून पावचे जाल्यार लिरिक्स आनी ट्यून ओट्टूक वचून ताका सांगला हांवें आहा आनी त्या पदाचो ट्यून एकच पद हांवें ट्यून केल्लें आहा थंय वचून ताका सिंग करना थंय दाखयलें ते प्रकाश बाजपेयी ताणें घरा येवन सिंग करना ताणें बंगो नाटकाचें फर्स्ट टायटल सॉंग घरा रेकॉर्ड केल्लें ताणें तोड कितल्या Okay. 2005 भोवशा आहा. सो त्या नाटकांत हांव कमर्शियली आमी खंयचे बरें नाटक केलें आतां बंगो बंगलो बकरो बल्पो निर्धार कोंब्याक शिंगा आयल्यार उपरांत सकळचें कोण उलयता मस्त नाटक ताच्या उपरांत खंयचें कितें थोडे नाटक हर एक नाटका फाटल्यान म्युजीक पदां आसात ताळे आसात जाल्यार ते ताचे थंय ताच्या उपरांत कोंबे आटाचें म्युजीक जावं दी तातूंत एक पद आसा त्यो पुरो गजाली ताणें सांबाळल्यात बऱ्यो सांबाळल्यात आनी त्या खातीर हांवें ताका एक पयसो दिवं नायदळ फिल्मांत चिंतलां डीजे म्हणून खंडीत दिता बरोवन खाणगे सांगला खंडीत दिता पूण फिल्मांत ताचें काम हांव चिंता दुसऱ्या कोणाय फिल्म डायरेक्टराक दिल्लें तर तो कांय तापतो कोणना ताणें इतल्या समाधानान त्यो गजाली सांबाळल्यात गे अकरेच्या घडये पर्यंत लिरिक्स येवन वतले निजाय की ह्या मुवींत लिरिसिस्ट हांव न्ही विल्सन कटील एकलो मात्र विल्सन कटीलाक 8 पदां दिल्लीं 8 पदां विल्सन कटीलाच्या माथ्यार घालून ओगेत बसलो म्हाका दुसरी राटावळ आसा म्हळ्यार ताणें आज दिता फाल्यां दिता म्हणून 4 म्हयने पर्यंत आमी कश्टल्या देखून 3 पदां अनिवार्य जावन हांवें बरयची पडली कित्याक म्हळ्यार विल्सन कटीलाच्या लेखनेंत हांव येवनचे लिरिक्स हांव चिंता म्हाका गत्ता असल्या प्रकार ते म्हाका जाय जाल्या प्रकार कोणाय करना काडूंक साथ दिनात म्हणलें एक खंडीत गत्ता असलें म्हाका देखून ताकाच राखून आसलो देखून आज ताणें कितें 5 पदां बरोवन दिलीं आनी ती भांगारच डेफिनेटली ब्युटिफूल आनी थोड्या पदांक पयलें ताळो घाल्लो आसा थोड्या पदांक मागीर ताळो बसयल्लो आसा हांवें कितें 3 पदां बरयल्यांत ताका उपरांत ताळो बसयल्लो ती अपूर्ब आयल्या 8 पदां पूण 8 पदां म्हणटा थोड्यांनी म्हणचे आसा काल 8 पदां म्हणून पूण फिल्म पळोवन भायर येतना तुमकां ती 8 पदां पाशार जाल्लींच कळना तितलें ब्युटिफुली ताणें तें काम केलां आनी बऱ्यांतले बरें ताळे विंगड शैलेची पदां तशें जाल्यार वानिलाक विशेष रितीन हांव देव बरें करूं म्हणटा हॅपी न्ही कित्याक त्या पोर ताका बारी पोटा उजाल्लो सगळे सांगून म्हज्या बाबाचें नांव सांगलें ना न्ही म्हूण सांगून आज सांगला पूण एक सांगचें आसता चिक्कदिरुवाग अण्ण तम्मंदिरू बेळयुत्ता दायादिगळू म्हणून एक जावचें आसा तशें तुमचे मदें हो एक बांद कितें आसा तो बरो मोगास असो तासो दी आनी मुखारी तुमचें तो मस्त काम येवन दी आनी आमकां एंटरटेनमेंट करनंतर रावा म्हणून ह्या मुखार तुमकां सांगूं कशें येता देव बरें तर माय डियर फादराचें उरलें टीम आमचें सांगता हांगासर आसात बाय जास्मीन तशेंच मानेस रवीन मार्टीस तशेंच आमचे मोगाचे डेनिस मोंतेरो तशेंच बाब ऑल्विन वेगस आमचे सांगाता आसात तर तुमकां समेस्तांक परत ते फावटी स्वागत म्हणटा ह्या आंकड्याक तशें हांवें देवाचे दयेन हांगासर आमच्या मुवींतले कुट्टी बाब हांगासर आसात मानेस ऑल्विन वेगस तशें ऑल्विन बाब तुमचे कडेन विचारचें जाल्यार तुमचो एक पात्र एक विशेष पात्र हो एक पात्र करता आसतना इल्लोसो म्हळ्यार तमाशेचो पार्ट इल्लोसो इन्सल्टचो पार्ट सो तो एक चॅलेंजाचो पार्ट कसो भोगलो तुमकां फस्टाक तुमचे विशयान तुमची स्टोरी आयकतना कशें भोगले ह्या पार्टा विशयान तुमकां ना पयल्यान कालें म्हूण सांगल्यार हांवें नेल्लू कडेन सांगलें जर तर हांव हो पात्र करता जाल्यार म्हाका भास ती कॉमेडाची जायची म्हणून ओके देखून नेल्लू म्हणून लागलो येस ओके तित भास जावन दी म्हणून त्याच भाशेन तूं उलय म्हणून म्हाका स्क्रिप्ट दिलो मागीर डायलॉग म्हाका जाय जाल्ल्या बरें दिलें मागीर ताणें नेल्लून म्हणलें ओके करेक्ट आसा म्हणून त्याच तरेचेर गेल्या तशें ते हरियकांत देवाच्या दयेन खाल्याक उलयतल्यात पूण म्हाका समजलें ना न्ही ते हरियका कडेन एक म्हणजे आसता ते एक सोडून वसाचें न्ही खंयचें म्हूण एक लोकांक एक दिवचें न्ही सायन दिवचें न्ही देखून ते देवाच्या दयेन बरें जालां म्हूण चिंता देवाच्या दयेन तें भारी बरें जालां आनी ते देवाच्या दयेन हांव कंटिन्यू करनंत आसा तर हांव येवचें जाल्यार आमच्या मुवींत माय डियर फादराचो एक काळीज म्हणून हांवें सांगीत त्या मुवींत एका पाद्र्यापाचो रोल केल्लो आसात आमचे मानेस्त डेनिस मोंतेरो फॅशन डिझायनिंग आनी सगळे वस्त्रां विन्यास केल्ले आसात आमच्या मानेस्त डेनिस बाब तशें एक फादर थियोफिलस ब्रॅग्ज म्हणल्या नांवा काल तुमी हो पार्ट केला तें नांव कोणें सोदून काडलें तें व्हडलें ते आमच्या काणी घडतल्यान रवीन मार्टीस आहेत चिंता ओके तर एक पदरापाचो पार्ट तुमी केला आनी एक माय डियर फादरांत एक सर्गेचो बापय जावन दी आमचो एक संवसाराचो बापय म्हणल्यार बरी तातूंत तुमचो एक धार्मीक बापय एक पदराप म्हणून सगळे तरी एक तुमी संदेश तुमी दिला तशें हो एक पात्र केला जाल्यार तुमकां कितलें चॅलेंजींग म्हणून भोगलें म्हळ्यार ती एक मॅनरिजम पदरापाची एक मॅनरिजम एज आनी पुरा ना म्हाका
म्हाका म्हणलें व्हड लायिल्ली नेल्लो बाबा न्हू ओके तसो पाद्र्याप जालो. जाल्या उपरांत म्हाका विद्दू सरान आमचो आमकां ट्रेनिंगाक विद्दू दितालो. ताणें म्हजो पात्राक म्हाका इल्लेशें मळून इल्लेशें पिकोवन धाडोवन दवरलो. तशें मागीर म्हज्या मतीन ती एक तो पात्र मतींत आयलो आनी हांवें तशें करूंक म्हजें प्रयत्न केला. ओके तितलें मात म्हण येता. तितलें मात्र म्हण येता. आनी आनी एका विसर्ज जाल्यार ह्या सगळ्या मुवीचे वस्त्रविन्यास तुमी केला म्हूण सांगून, कित्याक ही सगळी मुवीचे बॅकग्रावंड लोकांनी तो ट्रेलर पळयला तो एक 90s बॅकग्रावंड, सो त्या वेळार घालची ती दोगाले शर्टां जावन दी तें परत तुमी केला म्हूण सांगून तें म्हजे शेअर करतात की हां तें म्हळ्यार थोड्या वर्सां आदीं पाटी वतना आमी त्या वेळार कसली रीत दस्तूर आसली तें सोदून काडून अशें पळयतना आमकां दिसलें केसो लूज जाय ते कितें प्लिट्स आसलें पॅण्टां तशें बरें जायचें म्हण चिंतलें. थोडी आमी पयलें कोणें शिवल्लीं आसलीं तीं आयलां हांवें मस्त. मागीर सट्टा थोड्या हांगा नातल्ल्यांक सायज समान हातल्ल्यांक आमी हांगा शिवूंक लायल्यांत तशें वय तशें. नेल्लो बाबा सांगात हांव सुरवेर तावन कांद्याक कांद दिवन वावुरलेलो आसा आमचो मानेस रवीन माटेच. हांच्या खंयच्याय नाटकांतून पळया वा खंय पळया हे दोगी जण एकलो अंटू आनी पोंटू म्हणलें सांगात आसून तुमी मुवी करतात. सो तुमची एक जर्नी नेल्लो बाबा सांगात हे मुवीचे कॉन्सेप्ट कसो आयलो, कशें तुमी स्क्रिप्ट रायटींग स्टार्ट केलें, तशें तुमची एक्सपिरियन्स म्हाका सांगतात की. कॉन्सेप्ट कसो स्टार्ट जालो सांगल्यार मस्त आसा विशय तातूंत. आमी म्हळ्यार मुवी सक्कड करनासात म्हळ्यार कोंकणींत करनासात. आमी आमचे कडेन आसा करचे तितली कॅपॅसिटी आसा. म्हळ्यार स्क्रिप्ट बरोवन जावंक बरो या टॅक्निकल टीम जावंक बरो आमचे कडेन आसा म्हणलें एक आसलें आमकां. प्रत्येक जावन वानील आसलो आमकां टॅक्निकली या खंयचेय विशयाक म्हळ्यार ताका एक्सपिरियन्स आसा. स्क्रिप्ट नेल्लो बरयता आनी आमचे कडेन कॉन्सेप्ट आसात कलंकरीत. तशें जाल्यान गेले आमी मुखार. तें एका दुसऱ्या फिल्माच्या प्रमोशना वेळार आमी तें तशें हिट जावन आसलें आमी एक करया आमी प्रयत्न करया म्हणून मुखार गेले आमी. ओके सो हर एका पात्राक एका मनशाक तुमी कशें विंचून काडलें तें कास्टिंग कशें चल्लें ताचे विशयान म्हाका इल्लें सांगतात की. पयलें आमकां नातलें कोणी म्हळ्यार काले कॉमेडी कंपनीचे कोण 5 मेंबर आसात तांकां मात्र आमी चिंतलें. म्हळ्यार आतां क्लॅनविनाचो रोल कितें केला तो हॉलविनान करूंक आसलो. लॅन्सीक तोच आसलो आतां कितें केला. मागीर मारियाक एक दुसरो रोल आसलो ते खंयचेय नातलें. एक ल्हान टीम काय ल्हान मुवीच्या हातूंत म्हळ्यार व्हडलें कालें इतलें व्हडलें आसा आतां कितले 100 आमचो आर्टिस्टाचें कांय प्लॅन नातलें. आमी ल्हान करून या आमी चिंतलें. मागीर स्टोरी बिल्ड जाताना विशय बरे आयले आनी दुसऱ्या अस्तित्व टिमाच्यांनी तांणी आमकां सहकार दिल्ल्यान तांकां एक स्क्रिप्ट जालें बरयलें तांचे खातीर तशें कंटिन्यू जालें. तशें जेन बाई तुमी बारे सायलेंटली बसल्या सगळ्यांक ओडलतो आनी पळयता की आमी आयल्या गडेतोन बारी उणें उलोवचें. तुमच्या एका रोला विशयांत म्हाका इल्लें सांगताय की. म्हाका फस्टाक म्हजे रोल काला गोतू नातलो ऑब्वियसली. इसारतना फस्ट म्हाका सांगलें बायक शिकोवंक बायक येता गे म्हूण तुका. ओके सो ऑब्वियसली म्हाका येनातलें. हांवें म्हाका बायक शिकोवंक येना म्हळें. सो शिकयत गे इसारलें. हांव त्या दाडा कॉन्फिडन्स शिकयत म्हळें. ओके सो तशें म्हाका आतां दाडा कळ्ळें ह्या पात्राक बायक शिकोवंक आसा तशें म्हूण कळ्ळें. म्हज्या पात्रा विशयान सांगचें जाल्यार म्हाका त्या पात्रा विशयान लायक फस्ट ऑडिशना बरी कान गेलां हांव कशें तें कालें एक कालें म्हणटा कशें एक्ट करता आनी पुरा एक कालें सेंटेन्स कशें सांगता तें पुरा म्हाका ऑडिशनांनी कान गेलां. मागीर वर्कशॉपाक आसलें आमकां विद्यू सरान कान गेल्लें. त्या पात्राक ते तशें बिल्ड जावंक तें मस्त हेल्प जालां सांगेत. विद्यू सरान आमकां तशें बेंड केलां. सो तें मस्त हेल्प जालां. आतां तशें म्हणटा तुका दिसाच्या एकच सवाल ते बायकाची काणी एक आयकतना हांवें ताच्या फाटल्यान अशें सुमार गजाली हांवें आयकले. सगळे टीम हांगासर पळयतना सगळे हांसून आसात. सो बायकातून कितले पडे पडल्यात त्या बायकाची कली विध होळी जाल्यार ती इल्ली आमकां सांगेत की. बायकाचे आज आसा शुटींग फाल्यां आसा शुटींग तशें जावन आसलें. म्हाका बेगीन दिसून आसलें मस्त नवस आसलें बिकॉज हांव सत्य सांगितलें जाल्यार बायक सोमा शिकोनातली. फस्ट कालें म्हणटात शिकतना येलें कॉन्फिडन्स व्हरता जाता शुटींग मूव केल्या जाता जाता फस्ट गियर इतलेंत न्ही जाता म्हण हांवें चिंतलें आनी येलें शिकतना हांवें येलें हाका अशें शिकतना शुटींगा दीस आयले ते गडी आयली बायक सोडची गडी आयली. ओके फुल्ल कांपन आसलें कशें सोडचें आनी मस्त जाणां आसली बायक आसली ऑब्वियसली मस्त नर्वस आसली. सो जालें
बायकार बसताना इल्ले मूव करताना सकल पडली मागीर ऑब्वियसली टेन्शन जालें म्हळ्यार हांवें सोडटा म्हूण सांगलें न्ही हांव शिकता म्हूण सांगलें ऑब्वियसली नेलो सराक टेन्शन जालें ऐशाय आतां काले करचें म्हणून मागीर परतून नेक्स्ट टायम शूटिंग काडलें बायकाचें तर त्या टायमी मस्त नर्वस जाल्ली पूण त्या टायम जालें म्हळ्यार ते कशेंगी येलें कशेंगी बोशा तो आमच्या बायकाचो मालक हांगासर ना आसलो जाल्यार तो कांय काळीज हातान म्हण दरकळ्यार कित्याक म्हण जाल्यार ह्या मुवींत पुरा आमची पयल्यांची बायकां म्हजी फेवरेट बायक CT100 तोली पुरा बायकां हांगासर यूज जाल्यात आनी कली क्लासीक बायकां म्हणटा सगळ्यांक इल्लें बे आसता जागृत काय सांबाळचें पडटा तशें तुमची एक ह्या हाचे खातीर मुवी खातीर कशें बायक रायडिंगेक तुमी शिकल्यात येस तर आनी मार्गारेतल्यान इल्लें जागृत जेन कांय बायक येता जाल्यार इल्लें सायडीक वसा कशें येता येस जेन न्ही जास्मिन सॉरी जास्मिन तुमच्या असो त्याच्या कॅरेक्टरचो रोल त्याच्या रोलाचें नांव आसलें जेन आनी बायक केल्यार प्रॉब्लेम ना म्हणून हांव चिंता जास्मिनान वेल्यार प्रॉब्लेम जाता म्हणून ती सांगता तुम्ही सांगल्या प्रमाणे अस्तित्वात अस्तित्वाच्या टीमांत तुमकां क्रिस्टी बाबाचे तांचे कॉल येता आसतना तांचे तले एका कलाकारांक तुमच्या मुवींत इनकॉर्पोरेट करता आसतना एक काही म्हणजे नर्वसनेस जावचे तांचे सांगा काम करचें म्हणून सांगल्यार नर्वसनेस जालें गी सो तो एक एक्सपिरियन्स कशें आलें म्हाका सांगतात गे प्रोड्युसर ना तली गजाल जाली मुख जाली कालिंगीकर ना पंताक पावयला ती गजाल आनी उलोवन फायदो त्या पॉडकास्टांनी सांगून जाला ती गजाल सोड्या भोवशा आनी आमचे प्रोड्युसर आमचे प्रेक्षक करेक्ट तांणी आमकां उखलून धरल्यार खंडी जावन आमी जिखता ते आनी ऑडियन्सांक सोड्या अस्तित्वाच्या पंगडा विशयां उलयत पडटा नर्वसनेस म्हणून न्ही आतां कोंकणीच्या मट्टाक अस्तित्व म्हणलें एक टीम एक वाघ मारचें टीम आमी उंदीर मारचे आनी तांकां त्या स्क्रिनाचेर गळय जाल्यार खंय एक भिरांत आसली व्हडल्या मनशांक आमी हाडून राखोवचें तें हें पळय कशें जाता म्हणून पूण ते इतले डावन टू अर्थ आसले गे आनी काले म्हणटात ते आमच्या सकयल देवले म्हळ्यार तितले काले वय 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 तशें म्हणटाना कांय कशें जावना भोवशा पयलें स्क्रिप्ट करतना ते मनीस आमच्या स्क्रिप्टान नातले केदाळे एक कास्टिंग कॉल घालें गी तांणी जावन फोन करन आमी तुमच्या सांगात आसां तुमच्या सांगात काम करूंक जाय म्हणटाना आमकां पाकाट फुटले तो आनी वयर पडले आमी म्हणून आमकां म्हणलें ते पयशे नासतना आमी कोणाक एप्रोच करूंकूय जायनातलें बट आमी तांकां सांगलें आनी प्रोड्युसर ना अशी शिकाणी म्हणना आमी आसां तुमच्या सांगाता म्हणून पूण तांकां दिल्लो एक 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 पात्र तांणी असो व्हेला की क्रिस्टीन धरली ती कंटिन्युटी क्लॅनविनाची ती डायलॉग डिलिव्हरी ती शैली इवन ती भाशेची शैली क्रिस्टीन आनी झिनान उखलून धरली मागीर स्विडल असो एक ल्हान पात्र बट द बेस्ट हय आमी ते ल्हान ल्हान पात्र जाल्यार सगळ्या फिल्मांत आतां लगभग 100 कलाकार आसतना हांव चिंता एक 4 पात्र आमी चिंतले बरें येवनात एक 4च पात्र उरले आमी ल्हान ल्हान पात्र सयत थंय अशे फिक्स केल्यात गे ब्युटिफुली बसल्यात सुकडी व्हडले व्हडले कलाकार आसात 100 कलाकार म्हणटना वय चिंतेचें पडटा आनी कित्याक हांव हे सवाल विचारता म्हण सांगल्यार म्हाका तातूंत सगळ्या मुवींत मस्त संगती आसा तो मस्त बरेंपण आसा ती 10 सेकंदाची सीन बट सगळ्या थिएटरांत त्या मुमेंटाक पिन ड्रॉप सायलन्स आनी समेस्तांनी शॅ वा ती एक दुखीचो एक उद्गार त्या थिएटरांत तूं काल सोडला सो ती एक सीन तुमी कशी चिंतली सिप्रिसो पात्र ते एक गिफ्ट हाडून येता आब्रामाच्या घरा आनी तें पिक्चरायजेशन म्हज्या मतीक हाडलें ह्या मनशान रविनान मस्त गजाली ताणें बरल्यात म्हाका तशें जाल्ल्यान हो स्क्रिप्ट इतलो स्ट्रॉंग जावंक कारण जाला अशें करया एंडींग अशें दिवया म्हणून आनी ब्युटिफूल आयलें तें आनी तातूंत एक ल्हान पात्र कात्रेजे पडलो आमी वाणिलान एक सजेशन दिलें तो आनी केलो लेंथ आसलो तो पात्र केदाळाई कसो आसा तसोच तो केर जावन दी तो ताका केदाळाई राग आयल्या बरें दिसोन जो म्हणल्या खातीर आनी थंय इल्लीशी कातर मारूंक मेळ्ळ्या मस्त गजाली रविनान आतां पाद्रेबाचो पात्र जावन दी म्हजो पात्र जावन दी हांव फिल्मांत नातलोंच म्हणया हांव टेक्निकल संगतीनीच रावलो एक कलाकार जायना म्हणल्या खातीर मागीर हांवें म्हजो मंडो हाणीत आसला त्यो बऱ्यो गजाली चल्ल्यात ते कालें गोताय ते तुमचो राग काडलो म्हळ्यार तुमी ताजे काडत आसले लेका तुमी तांणी तुमचो मांडत आसले गे म्हणून ना काडताचे मात आसले न्ही तुमी स्पेशली आतां एक प्रमुख पात्र खंयची आसात क्लॅनवीन फुल्ल खाडार आसलो ताका तुमी दुसऱ्या तरेतीन पळयतात क्रिस्टी एका दुसऱ्या वेसार आसता केदाळ पळयल्यार ताची एक लूक जावंक पुरो आमचो
रोनाल्ड मचादो, डेनिस मोंतेरो, ऑल्विन दांती एक भायरस आनी ताजे फ्रेंची कार्ड सोडल्यार तो कॅमेरा मुखार येनातलो. बट हांगा कार्ड काडीचे म्हणटाना आपूजी मार रे म्हणलो, हांव आपूजी हिरे माल पळो तुवेंच करीजे, ना तूं दुसऱ्यांक कर ना तुवेंच येजे, कार्ड काड ना, कार्ड काडीचे तुवेंच करीजे. तितल्या हट्टान ताचे आनी एक ताचे उपाद्र आसले ऑल्विन दांतीचे काले म्हळ्यार चकडांक लोकेशन धाडचे आमी सकाळी वचून थंय स्पॉटाक पावून आनी एक अर्द किलोमिटर पयस रावन दे मारे मूल एंडात न्ही नान तोच पावजे बोर्डान बले धरून ईर बोर्डान बले म्हणजे फोन घाट करचे मागीर खंय घुवन येवन पावता थंय ताका मात्र एक लोकेशन चुकचें ताका पळोवंक गोत्तू ना की तो मास्टर म्हणटा काय चीट कान घेवन पास जाल्लो मास्टर की गोत्तू ना ते गोत्तू ना ताचेर हांव कमेंट जायना काय किंवा तांकां बऱ्यार वळखता. ओके आनी एक विशय सांगूंक जाय म्हाका हातून कंटिन्यू करता मागीर तांचेर दिया. फर्स्ट कट एडिट जावन वानिलाक धाडलें पळोवंक तो सादारणशें बरें म्हणना सादारणशें ताका नाटोवंकूच नाटवना कितले आमी कितलें बरें म्हण चिंता म्हणटा वण्णा म्हणटा तो म्हणा तो व्हडलो मनीस ग्रॅमी मेळ्ळो ताचे स्टँडर्ड मस्त हाय आसता. ताच्या किसड ताका काम करून गोता ताका पळोवन गोता म्हज्या किसड तो पळयता आनी हे फिल्म पळोवन वो म्हणालो कशें जालें विचारतना मस्त बरें जालां म्हणालो. ओके थंय तावन एक म्हाका धैर्य आयलें ओके मस्त बरें जालां वानिलान म्हणल्या उपरांत हें खंय टच जालां सो मागीर धैर्य आयलें ताच्या उपरांत मस्त रिपेरी करूंक मेळ्ळा ताणें वानिलांनी सजेशन दिल्यात रविनानी केल्यात आमी पळोवन मागीर थोडे सीन्स खातर उडयल्यात कित्याक म्हळ्यार आमी आयकल्या प्रकार थोड्यांनी फिल्मां केल्लीं मस्त मोठीं जालीं म्हणून परत रिशूट करूंक मेळ्ळें ते रगळे जावन जो म्हणल्या खातीर आमी धराबस्त शूट केलें सगळें एडिट जाताना 3 वरां 20 मिनटां आसलें फिल्म. ओके देखो तुम्ही शॉर्ट करून आनी तें कट करी जाल्यार बऱ्यो बऱ्यो सीन्स कट करून उडयल्यात आमी मस्त आनी तातूंत इम्पॉर्टंट थोडे डायलॉगी गेल्यात पूण कांय करूंक जायना तितलो वेळ आतां 2.5 वरां म्हणटानच हय मॅक्झिमम 3 वरां जायना देखून मुक्काल वर कातरून उडयलां देखून एक टीम वर्क सगळ्यांनी मेळोन एक भंगार पिकयलां प्रेक्षकाच्या हातांत 24 येता आनी तांची जबाबदारी न्ही भांगार पिकयला म्हण सांगलें 24 येता म्हण सांगलें कंडिशन 24 कॅरेट गोल्ड हांवें पळयलां देखून हांव गॅरंटी सांगून आसा देखून पळय आनी सपोर्ट करा. अन्य विशय मुवी पळयता जाल्यार पयल्या हप्त्यांतच पळया पयल्या दिसांतच पळया कित्याक म्हळ्यार तोळ मात्र आमकां इल्लोपणी फायदो जाता 24 जातावनच बूक माय शोन तो टिकेट्स तुमकां ओपन जातात आज जावन तुम्ही टिकेट्स बुक करा पयल्या हप्त्यान पळया हे एक रिक्वेस्ट. तशें म्हणटा तुमी उलयता जेन्ना सांगलें तुमकां सगळ्या मुवींत एक पापाचो मनीस तुमच्या सांगात आसलो म्हण सांगल्यार मानेचो डेनिस मोंतेरो म्हण सांगून ताचे विशयान काले म्हणी सांगतात गे म्हाका ताका आपुणूच सांगया गे ताच्या मुखार सांगया म्हळ्यार ताणें ताका गुलाब म्हणचे तुमी म्हळ्यार एक पापाचो मनीस तसोच दिसता पूण तुमी सांगलें सामा कित्याक म्हळ्यार आतां प्रिमियर शो तुमी पळयलो आयतारा ताच्या आदल्या दिसा शनिवारा तो उतर प्रायेक पावलो मात्र म्हळ्यार शनिवारा तसो बर्थडे जालो पोर शनिवारा बिलेटेड विशेस न्ही म्हाका एक शनिवारा म्हजोय बर्थडे जालो आमी दोगांय दिसाची तू काय जल्मा दिसाचे उल्हास देव बरें करूं हांगा आतां बर्थडे सेलिब्रेशन जाता तशें पोरच्या शनिवारा तो उतर प्रायेक पावलो शूटिंग मुक्त जाता पर्यंत तो पळोवंक मात्र खाडांनी वाडोवन प्रायवून दिसतलो सोडल्यार हाच्या भितर एक पोखरी तर नाटो आसा ती गोत्ता आसा म्हाका काणी देखून पापा म्हणून सांगलें एकदम ताचे थोडे डायलॉग्स इवन क्लॅनविनान पोर ताच्या काजारा दिसा म्हणलें काजार जावचें म्हणल्यार कालें म्हणल्यार काजार जावचें म्हणल्यार सदांय नावचें म्हणून त्यो बऱ्यो गजाली ह्या मनशान शिकयल्ल्यो गजाली तशें म्हणटाना डेनी साबातावन आमकां मस्त म्हळ्यार मस्त इवन त्या सेटान जावं दी स्क्रिप्टान जावं दी उरल्या मस्त संगतीनी डेनी साबान आमकां हेल्प केला देखून डेनी साम ताच्या शॉपाचें नांव कशें अमेगो गी तशें आमकां मस्त अमेग जावन ताणें सांगात दिला तशें जाल्यार डेनी साब तुकाय देव बरें कर म्हणटा. तर निमाणें तुमचे कडेन दिसाचें जाल्यार आमच्या विक्षकांक तुमी एडूच सांगला 24 मुवी पळया म्हूण सांगून तशें आनी कितें सांगूंक आसा जाल्यार तुमी सांगी येता. म्हाका एक ऑलवेज जाय गी ऑलवी बाब येया ऑलवेज जाय म्हणलें कित्याक म्हळ्यार आतां तुमी फिल्म पळयशात जाल्यार सुरवेच्या सिनांतावन 11 पर्यंत ऑलवी फिल्मांत आसा पूण ऑलवी नातलोच कुट्टीर
ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? सगळ्या शुटिंगांत कुट्टी नातली. कुट्टी नातली. ओके. कित्याक म्हळ्यार आमी एक शेड्यूल सेट केल्लें 32 days कोण आमी शूट केल्लें. सगळ्या शुटिंगा वेळार ऑलवी हांगा खंय पुना आसा. ओके. तो कामा खातीर थंय सेटल जाल्लो. ऑलवीक विचारलें ताका खंय पर्यंत म्हळ्यार फ्लायट तिकेट दिता म्हणूनय तितले पर्यंत ऑफर केल्लें. तो आयकना ना म्हाका रजा मेळना म्हणून, म्हाका बिलकुल जाय न्ही, ह्या फावटी म्हाका सोड सोडा म्हणून. बारी बेजार जालें आमकां. आमच्या टिमांत आसून ऑलवी ना न्ही आमचे ओटूक म्हणून. आमचे सगळे 72 दिसांचे शूटिंग मुक्त जालें. 1-2 दीस जाल्यात ऑलवी आयला, आमकां खबर आयली. देवाच्या दयेन ऑलवी आयला, ऑलवी गांवांत आसा म्हणून. आमचो आर्ट डिरेक्टर जोसेफ मोंतेरो आणि DOP डेनल एकच सट. ऑलवी ना खालें पडींकार फिल्मान म्हळ्यार सगळें शूटिंग जालां साहेबा, कालें करूं जाता. आतां कोणे कार्ड सोडल्यात आनी काण जाल्यात, कालें करूं जाता. कालें करताय गुत्तूना, आमकां तो जाय. बरयलो स्क्रिप्ट कोणे परत गेटअप चेंज करून तांकां पुरो विंचलें परत्यान विंचलें. आनी एका दिसाचें शूटिंग केलें, सकाळी तावन काळोख पर्यंत शूटिंग केलें आनी मदें गुंतलें. तुमकां फिल्म पळयतना खंय पुणी बघता गे पळय तें मागीर गुंतलें म्हणून. एका दिसाची शूटिंगांत सगळ्या फिल्मांत ऑलवी आसा. आवली पोरबुलीर. कशें जालें एक्सपिरियन्स? एका दिसा सगळ्या फिल्माचे एका दिसा भितर कन काडले. एक्सपिरियन्स कशें जालें? ना एक्सपिरियन्स म्हळ्यार नेल्लू आनी म्हाका कॅमेरा मुखार फेस करची व्हडली गजाल न्ही. काले म्हळ्यार वो आसा पळय, आमी फेस केल्ले ते मनीस. आनी बरयलो डायलॉग आसा पळय, हांव चिंता सोनवारा रातीक आनी बरयला डायलॉग्स. आयतारा दिसा म्हाका पावयला, कळ्ळें न्ही. सोमारा दिसा सकाळी हांवें ते स्क्रिप्टाक मंडपाड करूं ना. कित्याक म्हणून सांगलें वो आसा डेन्नू आसा आनी वो म्हणून लागलो स्क्रिप्ट बुडली मंडव्याच्या मालपाची म्हणून. हांव ते टेन्शन करिना. काल्याक म्हणून सांगल्यार स्क्रिप्ट आतां घालें रे, सिच्युएशन घालें, ये न्ही इतलें सांगल्यार पुरो म्हणून. आनी म्हाका खुशी घालें म्हणून सांगल्यार ती बस आहा पळय, तातूंत कशेंय मुखार वर येत. पटपट येता. ती सलीस जावन उलोवन जे करेक्ट जावन हांवें हेणे मात करेक्ट आमची तितली फ्लुएन्सी मागीर सादारण हांगा असल्या कोणाक जायना. ते ओडपार म्हणून म्हणचे न्ही, आमकां ते रक्तांत आसा देखून म्हाका ते बारीक कशी. आनी सकाळी हांव सांजेर शूट केलें. सादारण कितले रवीन 7 सीन कितें काडल्यात आमी. वय पटपट म्हूण जाल्यात. सांजेर 4 वरां जाताना एका सायडीक फुल्ल काळोख जालो. ते हाजे सीन आले कोणाचे आमचे दांतीचे सीन, बांयच्या काट्यार बसून आसा पळय जिना नेवचे. हांवें चिंतलें जालें आतां फाल्यां रावचे पडटलें येचे पडटलें म्हणून. म्हाका गंत फाल्यां येचे पडचे म्हणून न्ही, म्हज्या खातीर आनी सगळ्यांनी येचे न्ही. एक दीस जाल्यार पडना. सगळ्या फिल्मांत नातली ती गजाल ओडली. एक दीस म्हज्या खातीर इतल्या जाणांनी पुरा सक्कड आयल्यात न्ही. देखून मागीर कशें जालें बा ते एक फिनिश जाल्यानंतर म्हाका खुशी जाली. ना फिल्म पळयल्यार मात्र खंडीत जावन हांगा कालिंगी एक चुरगांचे कालिंगी भितरले भितर जाता आसता. ना मायकर तुमी सांगितले काले सांगले मायकर सांगतात लेन्सी उडल म्हणालो उलयत न्ही उलयत वे. आतां हांव चिंता एक एकल्या करता हांड फायनली म्हाका त्या फ्रेमांत भायर घालतात. लेन्सी तुम्ही म्हळें काले रियकांत हिरो करनासलो हांगा विलन केला. म्हाका तो पात्र तो हिरो जालो हिरोच उरो नजो. आतां डोल्ला बाग तुम्ही हास्यांगार जावन पळयला. ह्या फिल्मान ते दुसऱ्या तरेचीन पळयतात. एक पात्र आमी बदलल्यात. हांगा ह्या मनशाक विलन दिल्लो वय कित्याक म्हळ्यार तो अस्मितायेन हिरो जाय गेल्लो. एक्चुली विचारा ताच्या हात पांय धरल्यात हांवें. अस्मितायेचो हिरो जाय आसलो तो. गोल्डन चान्स सोडले ना साहेब ताणें हाचे खातीर सोडलें खालें ताच्या बिझनेसा खातीर जायना म्हणल्या खातीर. अश्विनानी जायना म्हणल्याक अश्विनाकी दमाय दाखय घालून भितर हाडले हांवें. त्यो बरो गजाली. हाचें तेंच म्हळें एक पुढचें शेड्यूल जालें. ताचे उपरांत ताणें खाड सोडल्यात. एका हप्त्यान सदान खाड आयल्यात. परत्यान खाड काडयले एका दिसा हाचे खातीर. ओके इतलें जालें. आतां म्हाका जास्मीन जाय. ओके हांव चिंता टाटा बाय बाय हांव येता फ्रेम. जास्मिनाक हांवें बायक शिकोवंक सांगलें. शिकल्या सर शूटाक येताना हाका फुल्ल कामताय. एक दीस हाका सांगलां फाल्यां तुज्या बायकाचें सीन खबर जास्मीन हुशार ना म्हणून. जास्मीनाक उठून उबें रावंक बळ ना म्हणून.
हे जायना सकट सीन कॅन्सल जातात न्ही ना ताका आपण हाडा तशी एक ल्हानशी सीन धाडया म्हण हाका कारार आपण हाडना येयला तर दोग जाण अशें धरला विषय घालूंक वता ऍक्च्युअली काय ना हुशार आसा बाईक चडीचे न्ही बाईक चडीचे म्हणल्यार खातीर आनी एक म्हणल्यार ओडोली एक विशय सांगूंक उरली ताच्या विशयांत ताच्या बायकाची टेक ताणें एक बाईक आनी एकल्या कडेन बाईक काडून वेचें आसा त्या दिसा सीन मुक्त जाता म्हणून बाईक व्हरूंक पक्षी केर येता म्हणून बाईकाचो ओनर आयला तो मुखार रावला हाची टेक गेले डब्बा पडले ब्रेक लिव्हर काडटा फ्रंटाचे ते बजाज सिटी 100 ना RX 100 तो मनीस म्हणजे एक म्हयनो उलो ना कळ्ळें तो पुरो गजाली एन्जॉय केल्यात थोडे बिडी ल्हान गजाली काय म्हणटात पळय रागी केल्लो असो ऑब्वियसली कित्याक म्हळ्यार पयशांची राटावळी आमी पळयजे खाणा जेवणाची गजाली आमी पळयजे पुराय राटावळी आमच्या माथ्यार आसल्यो जाल्यार खंय एक सुफोळ पॉयंट म्हणून न्ही आतां भोवशा खंय सुशेग भोगता की आमी केल्लो वावर यशस्वी जालो लोक खंडीत हात धरता म्हणलो बरोस आसा कित्याक म्हळ्यार हे दोळकोणे बरो फिल्म पळयला कोणेय फाट म्हणून देखून आणि थंय हांव चिंता व्हेकलांच्यानी पुरो यूज करता थंय एक जिपाची एक काणी एक आसा म्हणून हांवें आयकल्या ती एक काणी म्हाका सांगता की तुमचे पोलीस जीप एकाले ताची एक काणी आसा म्हणून सांगून त्याच्या ओनराची एकाली काणी आसा म्हणून सांगून म्हाका एक काम ना पोलीस जीपाची काणी न्ही जीप ते दुसरेंच कलर आसले ऍक्च्युअली आमचो पियुष एल रोड्रिगस आग्रारचो उद्यमी ताचे कडेन आमी जीप जायचे म्हणून विचारूंक येताना सर कलर मात आमकां तो जाय जीप आसा म्हणून आपयल्ले सर तो कलर न्ही आमकां दुसरो जाय आसलो दुसरे कडेन पळय राव तुमकां कलर खंयचो जाय सांगा हांव तो कलर करून दिता तुमकां ताणें कलर चेंज करून दिला आनी त्या जीपाची एक खराळ खाणी आसा ते जीप आनी ते पोलीस जीप व्हरून आमी एका कडेन खंय ते तारीगुड्डे खंय निर्मार जाता थंय सकयल खंय डावनार अशें देवंक मुखार हांव गेला म्हजें कार गेलां फाटल्यान जीप येता आसा ताच्या फाटल्यान आमची हाची गाडी आसली एक स्नेहालयाची एक गाडी आसली मॅक्स ताच्या फाटल्यान सुनील सिद्धी स्कुटरार येवन आसा पोरणे स्कुटर तो शॉन म्हणून असो भुरगो खंयचो केलरायचो ताचे कडेन मस्त ते डॉल्लाबाचें कार पुरा ताणें आमकां दिल्लें शूटाक ते स्कुटर हांवें वयर वचून अशी यू टर्न ते वय हांवें थंय वचून गाडी रावयल्या बोबट मारले ते आसा ब्रेक कट जाल्या स्कुटराची ब्रेक कट जाल्या जीप अशें घुवन जिपाक घेवन मारला स्कुटर मारन हांगा काट्ट कॉलर बोन काट्ट रक्ताचो वाळो एका दवळ ते जीप तशी आडना ती उडली उणत आसा उंटीक मारता वचून ती उणो चुकताय उडली जिरी आसा सकयल जिरयेक पडटा व्हडलें अवघड त्या दिसा चुकलें म्हणून आस्पत्रेच्यो गजाली आनी परत हातून आमी मस्त कश्टाल्या त्यो पुरो गजाली जाल्यात मागीर आनी एक म्हणल्यार गम्मताची गजाल काय म्हणल्यार आमच्या फिल्मांत एम्बुलन्सी आसा आमच्या फिल्मांत पोलीस जीपी आसा एका कडेन खंयी एम्बुलन्स रावयल्ले थंय कोणी एकली नर्स ड्युटी जावन घरा येतली येवन काय हेल्प जाय म्हजे तावन त्या सिनेक हांव चिंता पळय त्या सिना वेळार कळ्ळें एक ती गजाल आनी एक आमी थंय हांगा भितर येवचे खंय ते निर्मार्ग आमी हायवे तावन निर्मार्ग येवच्या रोडार पोलीस नाकाबंदी चलोवन आसा मुखार एम्बुलन्स येते आसा फाटल्यान जीप येते आसा रप्पा बॅरिकेड काडून ओगी गजाली जाल्या आनी एक हांगा खंय किरें क्लायमॅक्स शूटाक वयचें हाचें कार बंद पडलें ताचे पयलीं एक पाद्राबाची सीन आसली तो लोबार आसा डेनी साहेब लोबार आसा लोबार आसा कार बंद पडला कशें देंवन लुटून आसात पाद्रा बी फाटल्यान कार लुटून आसा राप्पा थंयसो एकलो धांवून येवन फादर तुमी बसा आमी लुटता फायदो उठयला सगळा कितलो बसला तोले पुरो गजाली जाल्या तोले पुरो मस्त एन्जॉय करच्यो गजाली एकल्याक मंड्याक मार जावन रगत अशें घाला आमी ताच्या उपरांत एक हॉस्पिटलाचें सीन आसा हॉस्पिटलाचें सीन आमी एका कडेन उलोवन आयल्या सोनू व्हडले जनावर नमगे शूटिंग उंटू हाचे रगत येवन त्या सांगा ती भियान ಎಂತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಿಡೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಕಾಳಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪೋಳನು
ಶೂಟಿಂಗಾ ಎಂತ ಇದು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ताले पुरा गजाली मस्त कालम आसोंग गेस्ट थोडे बिटी राग येता ताले पुरा झाला तुमचो हांव चिंता एपिसोड व्हडलो जालो आज 2 भागांनी करा पण ना कित्या म्हण सांगल्यार हे पुरा गजाली आयकोन बडी आमच्या लोकांनी थिएटराक येवन दी म्हणलो तुमचो मेन उद्देश हांगा आमी आज कितले हासले डबल रितीर तुमकां पंचेस जावन दी स्टोरी जावन दी मुवीन आयकोंक पळोवंक मेळटा जाल्यार परत एक फावटी घडये घडये हांव सांगून आसा मुवी पळया एन्जॉय करा देखून तुमकां समेस्तांक आज वो टाइम करन कित्याक म्हण सांगल्यार मुवीचें प्रमोशन चलोन आसा आनी काल टेक्निकल ग्लिच जाले त्याच्यामध्ये काल तो नेल्लू बाबा सो एक पाय उडपी आसा एक पाय कोडयाळांत आसा तशी धांवून आसा जाल्यार म्हज्या रिक्वेस्टा खातीर हांगासर येवन सगळ्या टिमांतल्या सडावत कॅरेक्टर्स थंय हांगासर येवन आयचो एपिसोड आमी हांगासर करन आसा लिजाबाई मस्त सपोर्ट केलोय तुवें आमकां पर्सनली तुका देव बरें करूं म्हणटा सांगाताच कार्मेल किरण सगळ्या पंगडाक कोणें तांत्रीक वर्गांत वावर केला तांकां सुमेस्तांक आनी हाचे जबाबदारी घेतले ह्या जगबाब फादर आईवान आसात जावं फादर स्टीवन जावंक पुरो सगळ्यांक आमी काळजांत तावन आमच्या पंगडा तर्फे देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू सो मच कित्याक म्हणल्यार फादर ते आसल्यान हांवें आसा कित्याक म्हळ्यार कार्मेल किरणाचो एक ल्हान भाग हांव तांणी एक अवकाश दिल्ल्यान तुमकां एक सपोर्ट करचो अवकाश म्हाका मेळ्ळा देखून तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना मोगाचे विक्षकांनो तुमकां करूंक आसचें इतल्यांत सबस्क्रायब करा बरें आसल्यार कमेंट करा बरें ना जाल्यार मोगान सांगा आमी समजत येयल्या देखून परत एक फावटी मेळटा आमचे समेस्तांक देव बरें करूं.